मुळगांव पंचायतीच्या आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत परत एक फावट मायनीचो विशय चर्चेक आयलो। गांवचे प्रश्न सुटना तो मेरेन मायनिंगेक आमचो विरोध कायम आसतलो अशी भूमिका लोकांनी घेतली। तशेंच हेर विशयाचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली, पूण ग्रामसभेक लोकांचो उणो प्रतिसाद आशिल्लो। जी ग्रामसभा ग्रामसभेन जे आमी मायनी संबंधी जे आमचे आमदारान जो प्रश्न विचारलो कालच्या असेंब्लीत आणि सीएमान ताका उत्तर दिल्ले की जी देवळां जावं कितें घरां लिजान येता ती सगळी आमी काडटले म्हणून, पण टील डेट मेरेन पंचायती कडेन काय येवंक ना आनी आमच्या कडेन काय कोणी म्हणून आमी आयज ग्रामसभेन तो प्रश्न काडलो की आमचो जो आमचे जे प्रश्न आसा हे सॉल्व जाल्या शिवाय जो पर्यंत सॉल्व जायना तो पर्यंत मायन सुरू करूंक दिवपाची ना म्हणून, आणि हे आयज आमी फर्म डिसिजन घेतला। आणि जर मायन जर सुरू केली जाल्यार आमी ती बंद करतले वचून। तेन्ना आमचे सरकारा कडेन विनंती आहा आमचे जे प्रश्न जे असेंब्लीत आमच्या आमदारान मांडलेले ते बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करचे, आणि जे आमचे शेता संबंधी किंवा कुंदाचे जे कितें प्रश्न कंपनी कडेन आसा ते कंपनी कडेन ऑलरेडी आमी मांडलेले आसा, पण ते अजून मेरेन ते कंपनीन कांय हांगासर लक्ष दिवना आनी सॉल्वय करूंक। लेकान कंपनीन आपले पिठाचे उदक हाडून पायपलायन करून ते आमच्या लेकान सोडलेले आसा, आणि पावसान सगळे जे सिल्ड आसा ते सगळे सिल्ड आमच्या लेकान येता आणि लेक आयज ते कंप्लिटली भरलेले आसात मातयेन। म्हणून आमी पंचायतीक ग्रामसभेन रिक्वेस्ट केल्लो की कंपनीक तुमी लेटर करा आणि सायड इन्स्पेक्शन घ्या। आता हांव ग्रामसभेत उलयल्लो आहा सरपंचा कडेन की आमचो जो तांबडो रस्तो आसा पळय, आमची सगळी बायल भुरगीं कामां वचून येतात, हे सगळे भायलो लोक येतात हांगा व्हडले व्हडले गाडयो बायक करतात, कार घेवन बसतात, बाटले घेवन बसतात, सगळे हांवें पळयल्ले आहा। आमकां येवंक थंयच्यान भंय दिसता। आमी आतां हेचेर एक्शन हे पोलिसान तरी घेवपाचें नाल्यार ग्रामपंचायतीन तरी घेवपाचें अशी म्हाजी एक मागणी आहा।